जुवारी पुलाच्या केबलिंगाच्या निमण्या 2 सेगमेंटाचे काम ह्या म्हयन्यांत पुराय जातले। पयलो सेगमेंट 25 ऑगस्टाक जाल्यार दुसरो सेगमेंट 30 ऑगस्टाक घालतले। ह्या पुलाचे काम जरी दिल्ली बिल्डकॉन कडेन असले तरी लेगीत केबलाचे पूल बांदपी जगातल्या 5 नामवंत कंपनी पैकी एक म्हटल्यारूच चीनाची लियुझू OVM मशिनरी ह्या कंपनीच्या मजतीन हे काम सुरू आसा। पुलाचे केबल चीनाची ही कंपनी तयार करता। सेगमेंट घालपाचें काम पुराय जाले उपरांत पुलाच्या क्षमतायेची चाचणी जातली। ह्या केबल स्टँड पुलाचेर 224 केबल आसतले जाल्यार ह्या बांदकामाक 120 वर्सांची गॅरंटी दिलीप बिल्डकॉन कंपनीन दिल्या। पुलाचेर येरादारी केन्ना सुरू करपाचें तें अजून थारूंक ना जाल्यार पूल कार्यरत जाल्या उपरांत पयलीं 8 वर्सां दिलीप बिल्डकॉन जुवारी पुलाची देखभाल करतले। ते उपरांत गोंय सरकाराचे भौशीक बांदकाम खातें पुलाची देखभाल करतले।